संतोषाची मेटा काढून कलथे पोनी कृपा सोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोठी आटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता ताची कृत्या मोठी आटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता सर्वेच करतो देव आमचो रचणार सर्गा संस्रासो सर्वेच करतो देव आमचो रचणार सर्गा संस्रासो एका उद्रांताच्या संसार रचित झालो आपल्या सारख्यान ताणे मनशा रूपीत केलो देखून निजाकी बापय तो सर्वांचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो इसाया प्रवादी आपल्या ग्रंथांत सांगता तुज्या खऱ्या काळजांत तूं सोंसशी जाल्यार हांव तुका मेळटलो. हे जावन आसा देवाचें उतर. कोण खऱ्या काळजांत ताका सोदतात तांकां तो मेळटा. होसेया प्रवादी हेंचायच्या पयल्या वाचपाक सांगता आमी वचुया देवाक सोदून वचुया देवाक वळख करया देवाची वळख आमी करया तो कितें जावन आसा आनी ताका वळख केल्ल्या वेळार आमकां कळटलें ताचें आराधन आमी कशें करूंक जाय. आज हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी फुडें सरता आसतना प्रत्येक जावन त्याच देवाक मानोवचे बरी आमी सल्ल्याव खंयच्या रितीचें आमचें आराधन जावन आसा खंयच्या रितीन आमी ताका मानवूंक प्रयत्न केला हे आमी नियाळ करया आनी एक घडीभर मौन रावन आमची पातकां वळखून घेवया. कलत्या काळजान सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उत्सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसो तुगे सदांच संपार एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे करम सर्जस पराय देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोनिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा या प्राजिता काळाच्या संभ्रमान जेजूच्या कष्टा मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे परबेंत भक्तीन आनी दबाच्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास्क परबेचो पूर्ण फळ संतोषान बगूंक आमकां पावय. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
होजया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया, कित्याक ताणें आमकां पापसिल्ल्यात आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचें गाय बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. फांते येता तशें तो खरेंच येतलो. पावसा भाशेन तो येतलो. दण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा बरी तो येतलो. सर्वेस्पराची जाप. एफ्राइमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळीच्या कुपा सारको, बेगीनच ना जातल्या दवा सारको. देखून प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारली. कित्याक म्हजें फर्माण उजवाडा भाशेन परजळटा. म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ, देवाची वळख न्हय होम बली. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदान. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदान. काकलुदारा देवा म्हजी काकलूत कर. भोव कनवळ्ळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदान. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका. वय एक खालतें काळीज तेंच देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदान. सियोनाक तुजी दया दाखय. जेरुजलेमाच्यो वणती नव्यान उबारून दी. तेदवा सर्वांक होम भेटोवच्यो संतोश तुका हाडटल्यो. तुज्या यज्ञा वेदी वयर पाड्याच्या भेटोवणी जातली. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदान. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसम्या. आपण नितीवंत म्हणून चिंतून आपणाचेरच पात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणें करूंक म्हण वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंककार. फरिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्या कशें मागणें करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरें लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारोवंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हरदें बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटें गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे.
वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत होसेयाच्या पुस्तकांत दोन संगती आमच्या मुखार दवरल्यात. एक आसा देवाक आमी वळखूंक पळोवया, देवाक आमी वळखून घेवया. आनी दुसरें आसा म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ, देवाची वळख न्हय होम बलियो. तर दोन संगती आसात. एक देवाची वळख करची आनी दुसरें ताचें आराधन करचें. जर देवाक खऱ्यान आमी वळखूंक सुरू करता तर आमचें आराधनय त्याच रितीर आसता. जर देवाक आमी न्ही जावन वळखूंक ना तर आमचें आराधनय तसलेंच जातलें. पळय, आमी देवाचें आराधन करचें म्हणटना, वर्शीप म्हणटना चड करून हालेलुया जावं पुरो, प्रेज लॉर्ड म्हणचें जावं पुरो, व्हडल्या थळान गितां गावची जावं पुरो, हें आमी म्हणटा दीस इज वर्शीप, हें आराधन. कितल्या चड बापान आमी बोव घालूंक प्रयत्न करता तितलें बरें. कितल्या चड व्हडल्या थळ्यान आमी मागणें करता, कितले चड व्हडल्या मापान आमी गितां गायता, दॅट इज वर्शीप. कितल्या चड बापान देवाक वा सक्रामेंताचो पुरशाव आमी करता, इतल्या व्हडल्या संख्यान आमी सांगाता मेळ्ळ्या, इतल्या व्हडल्या संख्यान आमी सांगाता मेळोन रितीर केली, आमी चिंता दॅट इज वर्शीप. वय ते वर्शीप ही जावन आसा आराधन, परगट आराधन, पब्लीक वर्शीप. पूण वॉट अबाउट प्रायवेट वर्शीप? गुपीत तरान देवाचें आराधन कशें करीचें म्हणून करूंक कशें जाय म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता. चड करून देव आमच्या थंय आशेता दी प्रायवेट वर्शीप, चड करून गुपीत तरान केल्लें आराधन. जेजू म्हणटा जर तूं मागणें करूंक वताय जाल्यार तुजें मागणें तें गुपीत आसूं दी. दार दांप, तुज्या कुडाक वच, दार दांप आनी तें सर आसच्या, गुपीत आसच्या, तुका पळोवन आसच्या, बापा लागीं तुजें मागणें तूं कर. जर तुका उपास करूंक जाय तेंय गुपीत तरान कळी तुका पळोवन आसच्या, देवाक मानता तसलें तें जावं. दान दन करताय जाल्यारय गुपीत तरान तें कर, परगट न्हय. देखून आयच्या होसेयाच्या पुस्तकांत आमी वाचता होम बलियो, बलिदानां आनी कितें यज्ञ भेटोवंक बारी सुलभ, सगळ्यांक तें दिसता भोव गरजेचें. पूण तो मनीस ताच्या जिवितांत, ताच्या खासगी जिवितांत, प्रायवेट लायफ तांतूं कशें देवाचें आराधन करता हेंय भोव गरजेचें. कित्याक आयच्या वांजेला कितें आसतना दोग जाण देवाक वळखूंक गेल्ले, देवाचें आराधन करूंक गेल्ले. एकलो नीज जावन देवाक वळखलो मनीस पयस रावन, बागला भायर रावन, देवळाच्या हुमरार रावन म्हणलें बरें, आपण म्हणटा आपण फावो न्हय, आपणय पातकी. पूण देवाक वळख, देवाची नीजान वळख नासलेलो मनीस भितर येवन हरतें बडोवन आपणाची बडाय उलोवंक सुरू करता. केन्ना मनीस आपणाची बडाय उलोवंक सुरू करता तो हंकारान आसा आनी तो केदींच देवाक वळखूंक शकना म्हूण अर्थ जालें. तर गुपीत तरान देवाचें आराधन करचें म्हळ्यार कशें? गुपीत आराधन कशें म्हळ्यार प्रत्येक जावन हर एक फावटी आमी गुपीत तरान कितें देवा खातीर सोडून दिता तें जाता नीज वर्शीप, खरें आराधन. जावंक पुरो हांव कितेंय दान दन करूंक आशा येता जाल्यार तें कितल्या गुपीत मापान तें हांव करता, देवाक कळीत आनी म्हाका कळीत. दिसपडटे जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटात. जावंक पुरो थोडे फावटी आमकां मस्त राग येता आनी एकल्याचेर, पूण गुपीत तरान तूं सॅक्रिफायस करताय आनी तूं तुजी मोत गुंडायताय. दुसऱ्यांक हें कळचें ना, दुसऱ्यांक हें बिलकूल कळचें ना तुवें कितें केलां म्हणून, पूण तुवें केल्लें तुका कळीत आसा आनी देवाक कळीत आसा. सिक्रेटली यू डिनाय युअर सेल्फ. गुपीत तरान जायत्या संगती खातीर ती वडणी जावं पुरो आनी कितेंय जावं पुरो, गुपीत तरान यू डिनाय युअर सेल्फ. तूं तुकाच न्हय करन देवा मुखार तुजो कुरेस घेवन
तूं गुपीत तरान वेताय आनी हे जावन आसा नीज वर्शीप हे जावन आसा खरें आराधन देव आशेता म्हाका जाय तुवें देवाक वळख घाल्लें म्हाका जाय तुवें देवाचो मोग करचें म्हाका जाय तुवें दया दाखोवची आनी हे सगळ्यांक कळोवन करचें न्ही बगार गुपीत तरान करचें तसलें त्या देखून माथेवाच्या मंजिलांत एक्सप्लिसिटली जावन क्लियरली थंयसर सांगलां गुपीत तरान तूं कितें करूंक आशेताय हें देव तुजो बाप पळयतलो आनी ताका कितें प्रतिफळ दिजें त्या मापान तो प्रतिफळ दितलो देखून होजेच्या पुस्तकांत आनी आयच्या वांजेलांत सांगले प्रमाणे जें कितेंय तुजें आराधन आसा चड करून तुजें प्रायवेट कितें आसा तुजें खासगीपणां तुवें कितें करचें आसा तें सगळें गुपीत तरान जाल्ल्या वेळार देवा तें चडी तो मानवल्लो जातलोय आनी खंडीत जावन असल्या जिविताक देव चड करून आमकां आपयता आनी असलें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण मागया स्वीकार करे बापा उंड्या वायना संगी भेटयता वेदेणी मानून तुगे ए बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बापा नितळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गुट संभ्रमक तूं आमकां फाव करताय वर्सान वरस पास्काची परब बैल्या धबज्यान संभ्रमतना काळजाचे खरे भक्तीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमन दवरतल्या अशें आमच्या मस्तीचेर आमी सयत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच म्हणे करून गरजेवंताक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी करता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या चिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जात आसतना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरेचें हें रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sugut pergatoya. Somya Jesu tuje maram, ami samaram tam, tuje punar jivan porn, ami Jesu, ami atrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मोठो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येमकांनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या वांगडींच्या काकोट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजवळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये, देवाचे माये संगती, भगवान तुझे तिजो पती, भगवान दोन भूत आनी सरकळी तुका मावळ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकयल्या मागण्यात आमी खलतेपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेका सम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुझे पितरांचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Santo, Santo, tuझे मासरगत सेवता, तुझे थंय जेजू हांव एक जाता, तुझेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजांत बेडार कर ह्या ठाण्यात, तुका घेवंक सदां हांव आशेतां. आत्मा म्हजो तुका सदां नीतत रेखता, तुका सेवंक तो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजांत बेडार कर ह्या ठाण्यात, तुका घेवंक सदां हांव आशेतां. आत्मा म्हजो तुका सदां नीतत रेखता, तुका सेवंक तो आतां लालयता. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा आमच्या बापा, या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय. तो सदां जिव्या बाबार्थान आनी काळजाचे खरे भक्तीन आमी गेसो कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच सरंदासी म्हूण लेखल्याक तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान क्रुसार काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटकशांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या कांता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माई, कोण ना तुझे बरी बळे माई, कदनातले अवकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परतले. आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पतीणेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्या सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. सांगाता म्हणया,
उगडास कर ए बहुदयाळी अवकारी मरी तुझ्या आश्रयात धावलो तुझा आधार मागलो तुझ्या मध्यस्थी सदलो कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेच आयकूंक ना ह्या पातयेनी धैर्य कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे अवकारीचे अवकारी मुझे माई तुझे कडेन येता पातकी आनी कांतीस तुझे मुखार रावता मनीस जाल्या देवपुताचे माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुझे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी आमेन. नमान मरे कृपेन भरली समितीची संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फॉलचे कुशींची सो भगवंत मरिया देवाचे माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा पासोत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरली समितीची संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फॉलचे कुशींची सो भगवंत मरिया देवाचे माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा पासोत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरली समितीची संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फॉलचे कुशींची सो भगवंत मरिया देवाचे माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा पासोत विनंती कर. अर्गा प्रार्थन ए भगवंती मरी कार्मेल राणी आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकाराक अर्घ्य व्हडा पातयेनीन तुजे भिंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्यो सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. आमेन. Morie Christa Mai, Tu amci mai sergi, Ulo Marta Mai, Ami tuci burgi, Tu amci mai, Tu am cansai, तुझे सरशीन येता विघ्न अन्वारं सुखा दुःखा माय तुझो आधार मागता. विघ्न अन्वारं सुखा दुःखा माय तुझो आधार मागता. Morie Christa Mai, Tu amci mai sergi, Ulo Marta Mai, Ami tuci burgi. Mogal putra sove आशीर्वाद देवा आमकां. भगवान कुसाचे कुलवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो ना मानबाळोक जेजू म्हयन्यालें पत्र मार्च अंको आयतो जाला. आदल्या म्हयन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलांत घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंद जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहेत वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुमियाची आनी म्हजी. हर एका आयतारा संजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट, 6:30 वरार बायबल स्टडी, 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची संजेची 2 वरां सुमिये संगता कोचूंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता.
मोगाचे म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद कार्मेलीत या जाग. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीता मिशन आयकलां, कार्मेलीतांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वोर्दी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीती हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंद. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुले जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता, बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कार्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोवंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळ.